फायदो खंय आसा आणि तत्व काय हा जगण्याचो अर्थ काय हा हे गुरुच्या चरणाकडे वचूनच कळटा. सगळ्यांक आवर्जून सांगपाचे आसा की आमचे कुंडई जे गुरुकुलम आसा ब्रह्मानंद गुरुकुलम आणि महाविद्यालय आसा पळय थंय सगळ्यांनी आपल्या भुरग्यांक ऍडमिशन घेवपाक प्रोत्साहित करपाचे आणि आपल्या भुरग्यांचे आचरण जावं आपल्या भुरग्याक संस्कृती कडे व्हरपाचे. आम्ही म्हणटा आमची गोंयची लँग्वेज श्रेष्ठ, मराठी श्रेष्ठ, तशें ना. हे सगळे आमचेच लँग्वेज, आमची भारत हे मूळ आसा आणि भारत हो असो एक ट्री आहा, त्या ट्रीयासून हे सगळे लँग्वेजीस स्प्रेड झाले. मूळ सगळं आमचे भारत आहा. भारत आसा. तुमचे नवरात्री स्पेशल एपिसोडान तुमचे खूप खूप स्वागत करता. या एपिसोडान आमकां जाणून घेवपाक जाय की तुम्ही आफ्टर एज ऑफ 37 ग्रॅज्युएशन करपाचें कशें तुमी चिंतले, ग्रॅज्युएशना कडेन कशें वळ्ळे तुमी संस्कृतान ग्रॅज्युएशन करपाचें, पयलीं बिझनस सांबाळटाली प्लस हाऊस वायफ आसा प्लस 2 भुरग्यांची आवय आसा अशें इतलें आसतना तुमी कशें तकलेन येयलें की बाबा संस्कृतान ग्रॅज्युएशन करपाक जाय. सो तुमी हे सांगच्या पयलीं आमकां थोडक्यान सांगा की बाबा तुमचो चायल्डहूड कसो आसलो, तुमचो फॅमिली बॅकग्राऊंड कितें आसलो, की तुमकां मागीर अशें तुमी फुडें कशें वळ्ळे तें तुमी सांगपाक शकता. ऍक्च्युली सांगपाचें म्हटल्यार आमी न्हू 6 जाणां भयणी आणि आणि हांव हरमलचे, हरमल आमच्या पेडण्या सायडींतले हांव. सो आमच्या आईन आमकां 6 भुरग्यांक शिकयली, तेंची लग्नां केली, 10वी शिकयली म्हज्या बाकीच्या भुरग्यांक आणि हांव आनी म्हाजी एक भयण आहा तेंच्यांनी ग्रॅज्युएशन केलें आणि मागीर म्हजें लग्न बी जालें, म्हाका दोगां भुरगीं जालीं. सो मागीर हांव मिस्टराचो बिझनस बी सांबाळटाली आणि मागीर म्हाका ते नंतर हांव 2022 डिसेंबरान हांव दिक्षांत जालें. सो हांव म्हणजे म्हाका सदांच दिसतालें की ग्रंथ बिंथ हांव वाचतालें. सो म्हाजी सिस्टर इन लॉ म्हाजी जी जाव आसा पळय ती सुद्दां आपूण दिक्षांत जाल्या, म्हाजी सासूमांय दिक्षांत जाल्या. पण म्हाका अशें दिसनासलें म्हाजो मातसो अल्लड स्वभाव आनी म्हाका अशें दिसतालें लायफान कांय नासता तशें तें दिक्षांत बी जावप बी, गुरू बी तशें कांय नासता तें अशें म्हाका दिसतालें. लायफ आहा न्हू, जिवन आसा न्हू, जगया, एन्जॉय करुया अशें म्हाका फालतूर अशें दिसतालें. पण जेन्ना हांव दिक्षांत जालें पळय म्हाज्या न्हू लायफाचोच कायापलट जालो. हांव दिक्षांत आमच्या दत्तनाभ श्री दत्तनाभ पद्मपीठ आसा पळय कुंडई ती थंय हांव वचोन दिक्षांत जालें. त्या सद्गुरू माऊलीची हांवें दिक्षा घेतली आणि म्हाका थंय वचोन जी प्रवचनां आयकोन इवन ते संत समागम चलता पळय शुक्रारचो आमचो आसता ते आयकोन अशें म्हाका दिसलें की हांव जें शिकलां, हांव जें कमयता, म्हाज्या घोवान जें इतलें कितें केलां तें सगळें व्यर्थ, कांयच फायदो ना तेचो. फायदो खंय आसा आणि तत्व काय हा जगण्याचो अर्थ काय हा हे गुरुच्या चरणाकडे वचूनच कळटा. म्हाका अशें दिसलें की प्रवचनाच्या द्वारे म्हाका अशें दिसलें की कितली म्हणजे दिक्षांत घेतल्या उपरांत आपण देवाची जेन्ना आराधना करता तेन्ना देव कसो आपल्या वांगडा वावरता, सणोसण पल पल असो वावरता. आपल्या खातीर आमच्या ऋषी मुनींनी कितलें कितें करून दवरलें पण आमकां तेचो हेच ना, व्हॅल्यूच ना कसो दिसता. म्हणजे ही झाडां परतून जी ही सृश्टी आसा पळय आमकां हे अशेंच दिसता पण हे अशें ना. एक पान सुद्दां खंय झाडाचें देवाच्या इच्छे शिवाय खंय हलना अशें आसा खंय खरें तत्व. सो म्हाका अशें दिसलें की म्हाका हिस्ट्री कळपाक जाय, एन्सियंट टायमान जें कितें घडलां तें म्हाका कळपाक जाय म्हणून हांव संस्कृत BA करपाचो हे केलो, विचार केलो आणि आतां हांव फर्स्ट इयर आसा, म्हाज्या अजून सेमिस्टर ना, आतां जातली. सो संस्कृता बद्दल म्हाका अशें सांगपाचें आसा की आमी जी आमचे जो स्टायल आसा पळय वावरपाचो, जो आमी कितें केलें की आमी भारत जेन्ना आमी इंग्लंड हे जे सगळे पोर्तुगीज बी असले पळय ते सोडून गेल्या उपरांत आमी कितें करपाक तेंच्या भाशेन रावपाच्या माध्यमान आमी कितें केलें की आमची एका सायडीन जी आमची मेन आमची जी संस्कृती आसा जगपाचो जो आमचो माध्यम आहा पळय तो आमी विसरोन गेले आणि तेंच्या भाशेन आमी त्यांची स्टाईल सगळी कॉपी करपाक लागले. तेंची स्टायल म्हणजे तेंचे कपडे बिपडे जाणात ते आणि हांव हांगा सांगना. सो तेंच्या भाशेन रावपाक गेली आणि आमी आमची वेद पुराण, आमची शास्त्रां, आमची देवाची जे प्रार्थना जावं आतां सुद्दां लोकांक कशें चवथीचें हांव एक माध्यम सांगता तुका, 5 दीस केन्ना गणपतीची पुजा जाता अशें जाता लोकांक आणि दुसरे दिसा सोमतें नुस्तें हाडून कडी करून खाता कशें जाता. इवन दुसरे दिसा न्हू थोड्यांक अशें सुद्दां आसा रॉंग रायट कांयच म्हणना हेजेर, बट घरान गणपती भायर काडच्या पयलीं फाटल्या दारांतसून नुस्तें फ्रिजान पावता असले सुद्दां थोडे. पण अशें हे न्हू अशें आमच्या टायम म्हणजे अशें पयलीं म्हाका तरी कळनासलें तें, पण आतां म्हाका अशें कळटा की आमी फोर चूक करता. आमी न्हू आमचे सगळे
जे आता नुसते खाता म्हणून हांव कांयच म्हणना तेंकां, पण लोकांनी इतलो आपल्या भशेन सायन्सान गेले, हुशार तकली चलोवपाक गेले, फॉरेन स्टायल करपाक गेले आणि सायन्साच्या माध्यमातून तेंच्यांनी झाडां पेडां म्हणजे जी फुलां, जी झाडां आहा पळय तेंकां सुद्दां दवरूंक ना. तेंचे कितें केलें ग्राफ्टिंग, द वर्ड आयकपाक बरो दिसता ग्राफ्टिंग, पण आमी सुद्दां ह्या सृश्टीचें उल्लंघन केलें. धवी दसवण आहा तेका तांबडी फुलां फुलता, तांबडी दसवण आहा तेका धवी फुलां फुलता. हे ऍक्च्युली करपाचें न्हू. आमी जे सृश्टीन आमकां निर्माण केलेलें आसा पळय तेच आमी खावपाचें. आतां फॉर एक्झाम्पल पेरां केदी आसता, येदी आसता जावं येदी आसता. येदी पेरां आसता, येदी पेरां नासता. सो आमी न्हू फळां फुलांचे आमी न्हू हे जी सृश्टी जी देवान आमकां केल्या पळय आमी तेचें उल्लंघन करून आमी पापाचे म्हणजे जेतून रोगराई जाता पळय ते फ्रुट्स आमी आतां खावपाक लागले. आणि खरेंच हे जे खंयच्या सिजनान मेळटा, आंबो आतां केन्नाय मेळटा. आतां आंबो असो मेळटा की त्या आंब्याक भितर पाड्डोच नासता, तसलो आंबो मेळटा. पण हे न्हू हे आमी जे फ्रुट्स खाता पळय हितूनच आमकां रोग जाले आणि रोग जालो काय आमी कितें म्हणटा देवाक उलो मारता. कॅन्सर जाता कोणा आनी कितें जाता. आमी देवाक उलो मारता की देवा म्हाका हे कशें कितें जाता, पण आमी मनीसपणान न्हू देवाचें कांयच दवरूंक ना. आणि जी हे शिक्षण म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सांगपाची ही गोष्ट अशी म्हाका सगळ्यांक सांगपाचें दिसता की आमी जे डॉक्टर जाता, इंजिनियर जाता जावं आनी कोण व्हडले व्हडले जाता, उपाध्याय म्हणटात तसे, पण हे जे शिक्षण येयला पळय ते खंयच्यान येयला ते कोणाकूच खबर ना. तेच्या आमकां एक स्टोरयेच्या माध्यमातून सांगता. सो संस्कृताचो सगळ्यान व्हडलो ऋषी जेनी भाषा ही संस्कृत केली आणि नंतर तिने जे भायले एब्रॉड भाषा केली म्हणजे जर्मन भाषा सुद्धा त्यांनी केल्यानंतर ती. सो सांगपाची गोष्ट म्हणजे तो एकदा धाकटो भुरगो आसलो, म्हणजे आसता तो धाकटो लहानपणाची त्याच्या गोष्ट. तो न्हू खूब मस्त आसलो आणि तेका न्हू अशें मास्तर सदां तेका धांवडून घालतालो. तुका कितें जायना तूं चलत राव, तुका कितें जायना तूं चलत राव अशें करून. मागीर दिसता तेन्ना जंगल रान कशें न्हू, तो बाबडो वयतालो. सो तेका एक बायल दिसली कितें काडटना उदक काडटना. आणि तेन्ना कशे उदकाचे मडके मातयेचे आणि बायची पेटोळी ती खडपांची दाळली आसता ती. सो त्या बायल ती उदक काडटाली, तेणी असो कळसो घेतलो आणि असो दवरता आमी न्हू पेटोळेचेर. ती पेटोळी दवरलेली आसता पळय गुण्याची, ती कितें फुटाळे जाल्लेले आसलेली त्या पेटोळेक. सो त्या धाकलोच भुरगो तो म्हटल्यार तेका कशें दिसलें की हे जी मातयेचो गडगो आहा पळय तो गुण्यान जर पडूं शकता जाल्यार म्हाका शिक्षण कित्याक जायना. तो तेका प्रश्न पडलो आणि मागीर तेणी कितें केलें, तो गेलो तेन्ना सतयुग न्हू. तो गेलो आणि शंकराची आराधना करपाक लागलो. सो तेणी घोर तपश्चर्या केली. तेणी तपश्चर्या केल्यानंतर शंकर तेका प्रसन्न जालो आणि शंकराच्या डमरूचे तेका ध्वनी आयकपाक येवपाक लागले. सो ते ध्वनी कशे आयकपाक येले ना, शंकरान तेका 14 सुत्रां दिली. तितली 4 सुत्रां पळय ती वॉवल्स आणि बाकीची ते सगळे कन्सोनंट म्हणून. सो आमी स्टार्टिंग एबीसीडी शिकतात ते कन्सोनंट न्हू. सो ती अशी आहा की ऐ उन ऐ औच रुल रुक्क आणि यमंगणनंबी अशी. सो ते सगळे गडदश ही सगळी 14 सुत्रां आसात ती. सो ते 14 सुत्रांसून त्या ऋषीन कितें केले, ग्रामर केले. खंयच्या एकाच न्हू संस्कृत भाशेचे आणि फर्स्ट संस्कृत भाषा केली. नंतर त्यांनी जर्मनी वचून जर्मन भाषा केली आणि बाकी हे सगळे जे भाषा आम्ही उलयता पळय, आम्ही म्हणटा आमची गोंयची लँग्वेज श्रेष्ठ, मराठी श्रेष्ठ, तशें ना. हे सगळे आमचेच लँग्वेज, आमची भारत हे मूळ आसा आणि भारत हे असो एक ट्री आहा, त्या ट्रियासून हे सगळे लँग्वेजीस स्प्रेड झाले. मूळ सगळं आमचे भारत आहा. भारत आसा आणि ऍक्च्युली भारत आमच्या देशाक कित्याक नाव पडले, भारत नावाचो एक पहिलोच मनीस आसा जो धरणीर येयल्लो, त्याच्या थ्रू हे सगळे जाला. सो आणि आता पळया जे एज पर माझे नॉलेज म्हणजे म्हाका ही सगळी म्हाका माझ्या तपोभूमी कुंडई दत्तनाग पद्मपीठा वरसून मेळिल्ली आसा. अशें इतलें सांगपाचें आसा की आमी न्हू संस्कृत हे न्हू आमचे जे पूर्वजांनी जे ऋषी मुनींनी केलेले आसा पळय ते आमी शिकपाकूच जाय. तितूनच तुझे भुरगे डॉक्टर जाले, कितें जाले न्हू, ते संस्कृताचे एक सादे क्लासीस तरी तुमी तुमच्या भुरग्यांक घालपाची. कित्याक की जेन्ना तुजे संस्कृतान कशें आसा ना, जेन्ना संस्कृत शिकता शिकता भुरग्याक आपुणूच नॉलेज येता. आतां पळय सडनलीच अशी भुरगीं कितें करता की नासता पयशे बी जाय जाल्यार आतां कशें आहा सगळो पयशांचो वेव्हार आसा. सो फटकन परिस्थितींतले 10 रुपया काडटा, आपल्या आवय बापायक सांगना. जावं कॉलेजीचे भुरगे सुद्दां जावं कोणा वांगडा वयता अशें भोंवपाक जावं आनी कितें करपाक, अशें आसा पिक्चराक. गजाली करता सगळे ते. हय हय.
म्हणजे अशें. पण तेन्ना न्हू तेंच्या मनाक भंय नासता, पण जेन्ना न्हू संस्कृत शिकता पळय तेन्ना सहज ₹10 सुद्दां काडपाचो तूं गेले ते पर्सीक हात लावपाक तेन्ना ते चिंतता की हांव करता तें योग्य, हांव करता तें योग्य न्हू. इन केस सपोज ते आतां खंयच्या एका फ्रेंडा वांगडा वयता आनी सांगता खंय दुसरेच थंय वयता अशें आपल्या आवयक बापायक. तेन्ना तशे जे भुरगे न्हू ऑटोमॅटीक आपुणूच तेच्यान संस्कार जे निर्माण जातात. कित्याक जेन्ना संस्कृती बद्दल जेन्ना आमी आवड घेवन शिकतलीं पळय तेन्ना आपुणूच संस्कार आपणाक ते अवगत जातले. अशें म्हाका दिसता आनी म्हाका सगळ्यांक आवर्जून सांगपाचें आसा की आमचे कुंडली जे गुरुकुलम आसा ब्रह्मानंद गुरुकुलम आनी महाविद्यालय आसा पळय थंय सगळ्यांनी आपल्या भुरग्यांक एडमिशन घेवपाक प्रोत्साहीत करपाचें आनी आपल्या भुरग्यांचें आचरण जावं आपल्या भुरग्याक संस्कृती कडेन व्हरपाचें इतलें अशें म्हाका दिसता. अशें एकदां म्हणटात तुमी सांगले त्या प्रमाणे करियर दृश्टीन पळयलें जाल्यार संस्कृतांत कसो कितें करियर जावपाक शकता कित्याक संस्कृतांत शिक्षणूच घेतलें म्हणून जायना अशें सुद्दां एक प्रॅक्टिकली पळयलें जाल्यार आतां सांगपाचें म्हटल्यार गव्हर्मेंटान आतां अनावन्स केला की संस्कृत युनिवर्सिटी जावपाची. सो आय डोंट नो अबाउट दॅट एक्झॅक्ट युनिवर्सिटी खंय जातली ती, बट जे आतां माध्यम आमचे संस्कृताचे गुरुकुलम स्टार्ट केला कुंडई परमपूज्य ब्रह्मेशानंद माऊलींनी. सो थंयच्यान आतां ते जावपाचें आसा. सो आतां सगळ्या स्कुलांनी संस्कृत जातले, संस्कृत ही इम्पॉर्टंट जातली आनी लोकांक इतली आवडो लागतली संस्कृत न्हू की आमी भारतीय न्हू मूर्खपणा केली ह्या इंग्रजांच्या फाटल्यान लागून अशें दिसतलें. आनी ताचो फायदो असा की आतां संस्कृताक टिचरूय ना गोंयान अख्ख्या आमकां भायले टिचर हाडपाचे पडटात. सो सगळ्यांनी ते भुरग्यांनी कितें करपाचें की थोड्या भुरग्यांनी तरी अशें दिसता की आपली संस्कृती चलोवंक जाय म्हणून संस्कृत शिक्षण घेवपाचें आनी आपलो करियर करपाचो प्लस आनी आपलें आचरणूय जातलें सारकें. आमी कसल्याच वायट गोश्टीक जेन्ना आपूण तूं जर संस्कारी तूं आसा म्हणजे तूं देवाक आवडटा अशें जालें आनी तुजेर कसलेच संकट येवपाचे ना अशें तरी म्हाका दिसता. हे फायदो आसा. आनी एक मेन म्हाका विचारपाक जाय तुमी शिक्षण घेता हांगासून तुमी हांगासून देव वयता प्लस बिजनस सांबाळटा प्लस घरा कडेन 2 भुरग्यांक सांबाळटात बाबू आनी बायक सांबाळटात प्लस मिस्टरांचे सगळे बिजनसीस तुम्ही कशें कितें मॅनेज करता ह्या एजींचेर? हे हांव मॅनेज फक्त सगळे म्हाजे आहा पळय जे म्हाजे भुरग्यांचे सगळो हांवें सगळे म्हाज्या गुरुमाऊलीचेर सांडलेलो आसा की हांव अशें म्हणना की की हांव कितें शिको म्हाज्या भुरग्यांचे हाल जाता, पूण म्हाका विश्वास आसा म्हाज्या गुरुमाऊलीचेर की हांव जे करता पळय म्हाका माध्यम म्हाजें कितें की हांव ज्या गुरुकुलमान वयता ते म्हाका गुरूंचेर म्हाज्या इतलें म्हाका प्रेम जाल्लेलें आसा ब्रह्मानंद माऊलीचेर म्हाज्या परमपूज्य सद्गुरू माऊलीचेर म्हाका अशें प्रेम जाल्लें आसा की म्हाका अशें दिसता की हांव ह्या गुरुकुलमान म्हाजे कडसून कितें तरी उद्धार जावपाचो आनी कितें तरी उदो जावपाचो आनी ह्या गुरुकुलमाची एडवर्टीजमेंट जावपाची अशें म्हाका दिसता. आनी रवली गजाल म्हाज्या बिजनसाची बी ते हांव गुरूच्या चरणार सगळें सोडलेलेच आसा की तेची काळजी फक्त गुरूक आसा इतलेंच आनी कांय ना. पण एकदा प्रॅक्टिकली सुद्दां पळयलें जाल्यार एक गुरू आसातूच पण घरा कडेन भुरग्यांची कंडिशन्स किंवा तेतून कितें आसा जाणा मेन म्हाजो सपोर्ट आसा म्हाजो मिस्टर. सो तेणी म्हाका बाबड्यान केन्नाच आडोवंक ना आनी म्हाजो अल्लड स्वभाव पळोवन म्हाका न्हू आमी आतां दोगां घोव बायलां म्हटल्यार एज अ फ्रेंड आमी दोगां जास्त आनी कसलेच गोश्टी आतां तूं करूं नाका. आतां हांवें ताका सांगलें की हांव संस्कृत शिकोंक सोदता हांव शिको रे म्हणून बरी गोश्ट आसा आपली हे आसता पळय संस्कृती ही फुडें आपूण हाडपाकूच जाय म्हणपालो गो हेड म्हणपाक लागलो म्हाका. हांवें म्हटलें भुरग्यांचें कशें तें करया म्हणपाक आपूण करता मॅनेज म्हणपाक लागलो. आनी म्हाजी भुरग्यांची कटकटी आसा देवाच्या कृपेन ती कटकटी अशी ना आसा अशें म्हणजे आपल्या आपूण अशें म्हाजे जे व्हडले चेडूं आसा ते मॅच्युअर्ड ना तितले 11 वर्साचे आसा म्हटल्यार ते आपल्या भावाक ते सांबाळटा प्लस बिजनस म्हाजो मिस्टर सांबाळटा आनी हांव जेवण बी करपाक मातशें फास्ट हांव अर्द्या वरान दाळ भात भाजी सगळें फास्ट आतां तपोभुमी हांव सपोज सकाळीं आळस येयलो आनी जेवणच करूंक ना हांवें जाल्यार हांव तपोभुमी वचून अर्जांक पावता घरा. सो हांव तें जेवण बी हांव अर्द्या वरान 3 तेंच्या फुड्यान ताटां दवरता मातसो जेवणाक मातसो लेट जाता इतलेंच नाल्यार करून वयता हांव जेवण सकाळीं उठून. आतां एक भितर एक म्हाका शिकपाक जाय दिसता की तुमच्या मिस्टरा बद्दल जी फ्रेंडशीप आहा पळय तशी फ्रेंडशीप बाकीच्या कपल्सांनी कशी दवरची कित्याक हे खूब इम्पॉर्टंट आसा एकामेकाक सपोर्ट करतले किंवा डिफरंट फिल्डान वयतले जाल्यार कारण तुमचो मिस्टर बिजनस करता प्लस तुमी पयलीं बिजनस सांबाळटाली हय, आतां
मिस्टरांच्या आंगाचेर फूल बिझनेस पडलेलो आसा, सो कशें पॉसिबल आसा किंवा अशी फ्रेंडशीप कशी आसपाक शकता? ही फ्रेंडशिपाक एकूच आसा, वॉट अंडरस्टँडींग. अंडरस्टँडींग जे समजून घेवप एकामेकाक, ते इम्पॉर्टंट. म्हणजे अशें ते प्रेम आसता पळय, लव्ह एंड अफेक्शन एंड सेक्स, ते एक डिफरंट पार्ट आसा. आणि जे समजून घेता पळय आपणाक, घोव ह्यो कसो म्हाज्या खातीर कशें आहा, म्हाजी न्हू ल्हान आसतना 3 वर्साचें आसतना म्हाजो बाबा एक्सपायर जालो. तेन्ना म्हाका आवा सुद्दां म्हणपाक म्हाज्या, म्हणजे म्हाका ते क्षण दोनूच याद आहा. तेन्ना हांव ल्हान आसलें पळय, जेन्ना म्हाजो बाबा येतालो तेन्ना ते ते नळये खातात जाणा ते आमी ते म्हणटाले, ते येलो येलो कलर कलर ते, ओके. ते म्हाका तो घेवन येतालो. आणि हे तुका सांगू पळय, तुका खावपाक घालता, ह्यो म्हाका एक क्षण याद आसा. आणि दुसरो क्षण म्हाका खंयचो याद आसा, म्हाज्या बाबाचे डॅड बॉडी घातलेली आणि हांव रडटालें. म्हाका न्हू तेन्ना आमी आमच्या बाबाक न्हू आबा म्हणटाले, म्हाका आबा सुद्दां म्हणपाक येनासलें रडपाक. हे म्हाका दोनूच क्षण म्हाका याद आसा. सो ज्या माध्यमांतून हांव जे ल्हानाचें व्हड जालां पळय, तेन्ना हांवें खूब अशे त्रास सोंसले. आणि म्हाका जगाची रिती निती ही म्हाका पयलींच कळली, की जग कसो आसता, कोण कोणाचो नसता. आणि म्हणजे हांव एकदां ल्हान आसलेलें आणि चवथ, आमच्या घरा चवथ आसलेली आणि सगळ्यांची भुरगीं न्हू मराणे फोटे बी लायतालीं. आणि म्हाजे अशी म्हणजे आई कडेन, म्हणजे आमची परिस्थिती तितलीच ना. आमचो गॉडफादर म्हणजे कोण, बापूय जावं, म्हाका भाव ना बापूय ना. म्हणटकच न्ही हांवें एक दीस तेन्ना अल्लड न्हू धाकटें हांव, म्हाका कळना. पळय गे आई, लोकांक कडेन न्हू कितलें आसा आणि आमचे कडेन कांयच ना. लोक इतलें आसून सुद्दां आमकां आमचे लोक आमकां दिना पळय. म्हाका आतां एक सुजऱ्याची कास येतली, ती कितली लायतात पळय गे, म्हाका दीत ना. अशें हांव ल्हान आसतना आईक सांगलें. सो म्हाज्या आवयन म्हाका एकूच आन्सर सांगलें आईन, कितें जाणा, पळय बाय, जगा कडेन खूब आसतलें, पण तुजे कडेन कितें आहा, तुजे कश्ट. तूं सदां तुजी ही मनगटां आसा पळय, तेंची आशा कर, जगाची आशा करूं नाका. मनगटां म्हणजे कितें, आमी जे हातांनी आमच्या काम करतले आणि जे कश्टाचे आमकां फळ मेळटलें पळय, तेची आशा कर. म्हणजे सुंदर विचार. हो. सो म्हाज्या आवयन म्हाका तेच अशें सांगलें, की आणि गुरू कडेन म्हाजें वचपाचें खरें माध्यम म्हाजी आई. कित्याक ती सुद्दां अध्यात्मीक आसली आणि हांव तेन्ना 3-4 वर्साचें आसतना तिच्या वांगडा वाचनाक बी वयतालें. सो थंयच्यान म्हाका अशें दिसलें, की म्हाजी आई अध्यात्मीक आसा म्हणून. आणि जालें. आणि म्हाका सगळे हेचो मातसो एक्सपिरियन्स आसा लायफान, बऱ्या वायटाचो, लोकांचो बी. म्हणटकच म्हाजी अंडरस्टँडींग म्हाज्या घोवा प्रती आसा. आणि तेंच्यांनी म्हाका केन्नाच दुखोवंक ना, की तूं आईक एसून कितें हाडलाय गो, तुजे ते भाव बी आसा ते चुलत जावं हे, ते केन्ना तुज्या दारार येना अशें बी. केन्ना तेंणी म्हाका टॉर्चरींग अशी लायफूच दिवंक ना. आणि तेणी म्हाका सांगपाचें, घोवा पेक्षा तेणी म्हाका चेडवा भशेन सांबाळ्ळा. आणि हांव सदांच देवाक कशें म्हणटा, की म्हाजो मिस्टर दुसऱ्या जर जल्म आसा न्हू, जाल्यार म्हाजो मिस्टर आहा न्हू, म्हाजो बापूय जावपाचो, नाल्यार म्हाजो भाव जावपाचो. कित्याक असो प्रेम करणारो मनीसूच हांवें खंय पळोवंक ना. आणि तेचो असो अर्थ ह्यो न्हू, की तो म्हाजेरूच प्रेम करता, तेचें आपल्या अख्ख्या फॅमिलीचेर प्रेम आसता. सो तो खूब जीव लायता आपल्या भावांक. सो तेच्या खातीर हांव हे इतलें करपाक पावलें आ, अशें दिसता. संस्कृत दान जावं अशें. दीदी म्हाका हेजेर आनी एक असो विचारपाक म्हाका दिसता, तुमी दिक्षा घेवच्या पयलीं, गुरू दिक्षा घेवच्या पयलीं तुमची लायफ पयलीं कशी आसली आनी आतां कशी जाली? कित्याक कारण एक कळपाक जाय, की दिक्षा घेतकूच एक्चुअली इनर चेंजीस कितें जाता ते. सगळ्यांक भायले चेंजीस दिसता, बट इनर चेंजीस कळना. सो कितें आसता, की कितें चेंजीस जाले भितरले चेंजीस? हांव दिक्षान जालें पयलीं हांव कशें आसलें जाणा, की त्रास म्हाका जातालेच, म्हाका खूब फील जातालें. आणि हांव अशें, म्हणजे हांव कोणी म्हाका त्रास केलो न्हू, म्हाजो एक स्वभाव कसो आसा जाणा, कोणी म्हाका जर त्रास केलो तेचो हांव द्वेश करिनासलें. हांवूच रडटालें, म्हाका त्रास दिताले, ते म्हाज्या वांगडा कितें अशें वागले अशें. आणि पयलीं दिक्षान घेवच्या आदीं कशें आसलें जाणा, कोणी कितें एक शब्द म्हटलो न्हू, तोच घेवन बसप आणि तितून तकली मॅट करप, ओव्हर तशें स्ट्रेस. आसलें. ओवर स्ट्रेस घेतालीं हांव. कोणी कितें म्हटलें काय रोखडें वायट वाटून घेतालीं. आणि फ्रस्ट्रेट जातालीं, तिडक येताली म्हाका खूब. पण जेन्ना हांव दिक्षांत जालें पळय, आणि म्हाका अशें दिसतालें पयलीं कशें जाणा, की बरे बरे कपडे घालपाचे, बरी पार्टींक वचपाची, बरे बर्थडे पार्टी एन्जॉय करपाची, बरे पिक्चराक लायक अ वचपाची. क्वीन. हय, बरी अफाट, म्हणजे हेची लायफस्टायल, फिल्मी लायफस्टायल अशें म्हाका पयलीं तीच खरें जगणें दिसता. अशें मागीर मागीर म्हाका दिसतालें. म्हणजे म्हाज्या घोवान लाडूय तशें केले न्हू. म्हाका कसले साडी न्हेस, तुका जाय ते कपडे घाल, तुका लिपस्टीक लाय, मेकअप कर, हय वच थंय वच, बंधनच दवरूंक ना, की अशें फ्रीडम. एक बापूय कसो आपल्या चेडवाक फ्रीडम दिना, तसो म्हाका मिस्टरान फ्रीडम दिल्लो आनी हांव तितूरूच. पण जेन्ना हांव दिक्षांत जालें पळय, तेन्ना म्हाका अशें कळोंक लागलें, की जगण्याचो अर्थ काय आसा पळय,
सो गुरुचरणाकडे जेन्ना आपूण नतमस्तक जाता तेन्नाच जगण्याचो अर्थ कळटा. आणि जेन्ना अशी म्हण आसा खंय गुरुच्या चरणाचेर 33 कोटी देव आसा, पण ते खरेंच आसा. 33 कोटी ऍक्च्युली तेच कोटी देव ना, ती 33 कोटी ते एक ते प्रकार 12 आणि ते हे धरून ते हे आसात. कितें तरी म्हणटा तेका, वेद वेद दिसता ते. सो त्याचे 33 कोटींचो दुसरो अर्थ आसा. 33 कोटी म्हणजे एक एक अशे देव ना ते, म्हूण अशी ती म्हण आसा. पण अशें म्हाका अशें दिसता की जेन्ना तूं दिक्षांत जालें न्हू, तुजेर गुरु तूं जेन्ना मनांच्यान नतमस्तक जाता, तुजे सगळे चुकी आसा पळय ते सांगता आनी तूं एपोलॉजायज जाताय सद्गुरू माऊली कडेन, तेन्ना तुजो जो भंय आसता पळय तो मेन म्हटल्यार वयता. आणि केदो व्हडलो राक्षस तुजे कडेन बसभर लोक झगडोंक येयलो सुद्दां जाल्यार तूं लोक भियेना. कित्याक आनी जेन्ना समोरचो मनीस जेन्ना येता पळय तेन्ना म्हाका अशें दिसता की म्हाजे सद्गुरू माऊली म्हाजो न्हू अंत म्हणजे म्हाजे हे पळोवपाक येयला, म्हाजी परीक्षा घेवपाक येयला की हांव भिता काय ना. पूण अशें जेन्ना दिक्षांत जावन तूं अजिबात भिवपाचें नासता. जेन्ना तूं भियालें म्हणजे समजपाचें कितें की तुजो तुज्या गुरूचेर विश्वास ना. आणि आता हांव न्हू अजिबात भियेना. इवन तेणी म्हाजो मिस्टर आतां केन्नाय बरो बी नासता न्हू, पयलीं खूब भिताली हांव. म्हणजे अशी तेच्या जागे वयले अशें रातचें आतां न्हिजला तो जाल्यार हांव न्हू असो तो हाल्लो सुद्दां जाल्यार हांव उठोन न्हू समतीत बसताली, इतलें म्हाका भंय दिसतालो. पूण आतां ना. की म्हाका खबर आहा म्हाज्या वांगडा म्हाजी सद्गुरू माऊली आसा आनी म्हाजें बरें वायट सगळें हांवें तेचेर सोडलां. म्हाज्या भुरग्यांचो फ्युचर जावं म्हाजें सगळेंच कितें हांवें तेचेर सोडलां. आनी म्हाका न्हू लायफ ही सुंदर दिसता. म्हणजे आतां हांव बसीन ट्रॅव्हल करतना जेन्ना हांव ही सृश्टी पळयता अशें म्हाका दिसता की सगळीं झाडां बेडां न्हू देवाक नतमस्तक आसा अशी दिसता म्हाका. फक्त आमी एकूच मनुश्य आमी आसा पळय तो आमी चड स्मार्ट समजता आमकां. आनी आमचे आतां आमी चंद्रार गेले आनी खंय गेले, पण जे दिसा आमी गुरूच्या चरणार वयतले पळय ते म्हाका अशें दिसता की तेच आमी चंद्रार, म्हाका जाल्यार अशें दिसता की हांव खरें चंद्रार खंय आहा पळय, खरो सूर्य खंय आहा पळय थंय हांव पावलां अशें म्हाका दिसता. म्हणून हांव कोणाकूच भियेना आनी हांव खूब आनंदान आसा आनी हांव खूब हॅपी आसा दिक्षांत जावन. सो आनी म्हाका अशें प्रत्येक गोश्ट जेन्ना हांव लेखन कसलें वाचता जावं आतां हे शिकता आमची संस्कृताची बुकां, सो हांव म्हाज्या म्हणजे मनांच्यान शिकता आनी म्हाका तें आवडोंक लागलेलें आसा आनी म्हाका सगळेंच गोड दिसता. म्हणजे कोण राक्षस सुद्दां आसलो तो सुद्दां जाल्यार म्हाका अशें दिसता की तो म्हाजी सद्गुरू माऊलीच ती म्हाजी परीक्षा घेता अशें म्हाका दिसता. आनी जे शिकपा खातीर जे पर्टिक्युलर जे एज आसता पळय, जशी की भुरगेपणांत 22-25 पर्यंत म्हटलें जाल्यार एक स्टडी करपाची एज आसता ती खूब आसता किंवा रोखडो अंडरस्टँड जाता, ब्रेन आमचो बरो चलता, चड फास्ट चलता म्हणपाक शकता. आनी आफ्टर 30 खंय तरी मातसो कमी जाता किंवा तितली नॉलेज घेवंक पावना. तुमी ह्या एजीर कशी संस्कृत नॉलेज गॅदर करतात, इतलो इंट्रस्ट कसो म्हणून? इंटरेस्ट म्हणजे ऍक्च्युली न्हू हांव न्हू खूब भित्रे. एक्झामी आसले काय रातभर अभ्यास कर आनी हें कर तें कर करून आनी अशें भिता कशें. पूण आतां म्हाका अशें दिसता न्हू हांव भिची ना. म्हाज्या वांगडा म्हाजो देव आसा, म्हाजी गुरू माऊली आसा आनी हांव जाता तितलो प्रयत्न करतली म्हाजें हें करपाक. म्हणजे हांव देवाच्या नांवार तरी हांव भिना. आनी म्हाका इंट्रस्ट आहा मेन म्हटल्यार म्हाका शिकपाचें आहा की आमच्या पयल्या जे वेद पुराण आसा पळय तितून कितें आसा, शास्त्रां कितें कितें लिहिलेली आसा, तेंच्यांनी कितले स्ट्रगल केला, कितले कितें हें केलां. पूण ते म्हाका जाणपाचें आसा म्हणून इतलेंच की म्हाका म्हाज्या देवाचेर न्हू म्हाज्या पूर्ण भारतीय संस्कृतीचेर म्हाका प्रेम जाल्लेलें आसा. त्या खातीर हांव शिकोंक सोदता. सो म्हाका ते अशें हें कशें दिसना की बर्डन कसो दिसना हांव संस्कृत शिकता. आतां म्हाका अभ्यास म्हणजे म्हाका न्हू आतां करियर म्हणजे कितें म्हाका जोडूंक वचपाचें नासा. म्हाका म्हाज्या संस्कृतीचो प्रचार करपाचो आसा. त्या खातीर म्हाका हें शिक्षण जाय म्हणून हांव शिकोंक वयता. एक्चुअली आमी गोंयकार संस्कृताचो प्रचार कसो करपाक शकता बऱ्या प्रकारान किंवा बऱ्या संस्कृत प्रत्येक घरांनी कसो पावोवपाक शकता आमी? आमी संस्कृतीचो प्रचार म्हणटा आतां सपोज एक खंयसर तरी एक बरी सभाग भरोवंक आमी शकता, एक हॉल घेवन जाल्यार संस्कृत आमी कित्याक शिकपाक जाय हेचेर आमी व्याख्यान दिवंक शकता. लोकांक आमी आपल्या अनुभवांसून पटोवंक शकता अशें. आनी अशें म्हाका विचारपाक जाय की एक तुमी सकाळ फुडें उठ्ठा अंदाज तुमी कितल्यांक उठ्ठा आसतली सकाळ फुडें अर्ली मॉर्निंग? 5:30 नाल्यार 6 अशें जाता 5:30 म्हाजें. 6 केन्ना केन्ना तुमचो आळशीपणा रुटीन एक करता. रातचे 11-12 पर्यंत तुमचो रुटीन चलता आसतलोच. 12:30 1 मेरेन हांव 12:30 आसता जागे कित्याक भुरगीं म्हाजी लेट न्हिदता मातशीं. सो तुमी इतलो फूल टायम तुमचो शेड्यूल एक्चुअली एक्टींग म्हणपाक शकता. बेसिकली पळयत दुसऱ्या मनशान पळयत जाल्यार एक्टींग म्हणपाक शकता. तुमकां तर मे बी एक्टींग आसतना तुमी बिनस आसतली. पण हो तुमी कसो बॅलन्स करता फूल सकाळी 5:30 धरले प्लस 6 धरले ते रातचे 12:30 1 पर्यंत फूल दीस तुमी बिजी आसता
आंगार थंयचे एक्टिविटीज किंवा सगळे गजाली करप. आपलो न्हू मेन मनातलो जो दृढ निश्चय असता पळय आपणाक ते करपाकूच जाय. तेन्ना ही सगळी कामां तुजी तू अशी सायड बिझनस कशी कामां ती. आणि मेन माझे माध्यम आता असा की 3 वर्सान म्हाका हे कंप्लीट करपाक जाय, म्हाका शास्त्रां शिकपाक जाय. सो म्हाका हांवें ते अशें टेन्शन घेवन हांव करिना. टेन्शन घेवन करी जाल्यार हांव भुरग्यांकूय पळोवंक पळोवची ना, ना संस्कृत शिकोवंक वयची ना आनी म्हाज्या घोवाकूय डिस्टर्ब करतली, म्हाजी फॅमिली डिस्टर्ब करतली. सो माझो जो आपलो जो लक्ष असता पळय तेचे कडेन हांव फुडें फोकस करून हांव हे सगळें घेवन चल्लेलें आसा. केन्ना तुमकां हें जावंक ना की बाबा कसलो फंक्शन आसा, ह्या फंक्शनाक या, त्या फंक्शनाक या, क्लासीक अटेंड करुया नाका अशें कितें जावंक ना केन्ना तुमकां? की तुमी आता रेग्युलर क्लासीस म्हाका अटेंड ना करता तुमी म्हणून अशें म्हटलें. तेचेर कितें आसा तुजे गुरुची कृपा आसांक जाय एक्चुअली आनी तुजेर गुरुचें प्रेमूय आसांक जाय. कृपा केन्ना जाता गुरुची? तुजेर प्रेम आसता गुरूंचेर तेन्ना तुजी कृपा जाता न्हू तुजेर. सो म्हाका आतां न्हू अशें म्हाका अशें दिसता की हे जे आमी व्यर्थ लग्नाक हेच्या वयता ते वचोंकूच जाय, आपली फॅमिली ती सांबाळूंकूच जाय. पण वारंवार अशें पार्टींग हेका तेका धांवणे हे व्यर्थ, कांयच ना ह्या जिवनान अशें दिसता म्हाका. सो म्हाजो लक्ष आसा संस्कृताचेर सद्या फोकस आसा आनी हांव सद्या तो शिकोंक सोदता बस. आनी म्हाका त्या खातीर बाकीचे गोश्टींक अशें बंक करून हांव वचोंक जाय अशें ना. इम्पॉर्टंट कितें आसा तें पयलीं करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. की आनी म्हाका अशें दिसता की हांवें इतली म्हाजी लायफ वेस्ट केली. आमी पयलीं कित्याक संस्कृत शिकली ना अशें म्हाका केन्ना केन्ना फील जाता खूब. हांव पयलीं सद्गुरू माऊली कडेन कित्याक पावली ना. म्हजो लक्ष परत थंय कित्याक वयता की थंय म्हाजो देवारो आसा आनी म्हाजी सद्गुरू माऊली म्हाका पळयता हांव कितें उलयता तें. आनी एक्चुअली अशें म्हणटात न्ही की बाबा तो टायम येयल्यारूच थंय पावता. अशें तुमच्या लायफान जालां आसतलें न्ही? हय हय. म्हणजे म्हाका कशें जाणा दिसलें म्हाजी नवरात्री आसली गेल्या टायमाची आनी तेन्ना हांव दिक्षान नासलेलें. सो हांव देवी कडेन न्हू खूब अशें उलयलें बसोन उलयता हांव एकटेच पिशेक अशें देवया वांगडा म्हज्या. सो देवी कडेन हांव उलयलें की म्हाज्या लायफान कित्याक इतले त्रास, आतां हांव इतलीं वर्सां तुजी नवरात्री करता तूं म्हाका कित्याक कितें फळ दिना. हे म्हाज्या लायफान त्रास जे आसता ते हांव तुमकां सांगिना हांगा. आसतात त्रास सगळ्यांच्याच लायफान. प्रत्येक लायफान. सो हांव देवी कडेन तूं म्हाजी आई, तुज्या आवय कडेन जर भुरगें झगडचें जाल्यार कोण झगडटलो? तूं म्हाका कितें तो हेचो हे दी म्हाका जाय हे वर्स दुसरें तूं येवच्या पयलीं म्हाका न्हू तूं म्हाका कितें फळ दिल्या पळय तें म्हाका जाय. पण आयज हांव अशें म्हणटा की देवीन म्हाजें आयकलें आनी देवीन खरेंच म्हाका फळ दिलें. जे पुण्याचो सांठो आसता पळय ती म्हण आसा पयल्या भावगिता लायता पळय ती माझ हे पुण्य फळाले आज मी दत्तगुरू पाहिले. म्हणजे कितें म्हाजो जो पुण्याचो सांठो आसलो इतली वर्सां हांवें नवरात्री केली पळय तो पुण्याचो सांठो म्हाका मेळ्ळो पळय ती म्हाजी परमपूज्य ब्रह्मेशानंद सद्गुरू माऊली म्हाका मेळ्ळी अशें हांव म्हणटा. लास्ट व्हिडिओ सोंपोवच्या पयलीं जर तुमकां जर कितें सांगपाक जाय स्पेशली गोंयकारांक प्रत्येक व्हिडिओचेर मॅसेज घेतातूच गोंयकारां खातीर. पयलें कितें सांगपाक जाय तुमी कितें सांगपाक सोदता? म्हाका अशें दिसता की गोंयकारांक सांगपाचें की तुमी तुमची लायफ एन्जॉय करात. हांव अशें म्हणना की तुमी वचून खंयच्या झाडा पोंदा बसा आनी जप करा. तुमची लायफूय एन्जॉय करा प्लस तुमची संस्कृती घेवन तुमी चला. शास्त्रांकडे चला. कित्याक की जे ऋषी मुनी आमचे जावन गेले पळय तेंच्यांनी खूब प्रयत्न केल्लेले आसा आमची सृश्टी राखपाची आनी आमी सृश्टी आमची हे जे आमचो भारत देश आमी राखतलो आमच्या हिंदू धर्माच्या माध्यमातूनच राखतलो. आमी फॉरेन कंट्रीक वचोन चिकन मटन खावन हत्या करून न्हू हे करूं शकना. आतां फॉर एक्झाम्पल एकूच सांगता लास्टाची आतां कोणाचो बर्थडे आसता न्हू आमी बर्थडे करता आनी त्या आपल्या भुरग्याचो एक जल्मचो दिवस आमी सेलिब्रेट करता आनी हत्या कोणाची करता कितलेच कोंबड्यांची हत्या करता कितलेशे नुस्तें बांगडे इसवण कितें कितें आमी हत्या करता. सो ते वर्ज्य जावपाचें कशें म्हाका दिसता की आमी आपल्या भुरग्याचो जल्म ते बर्थ सेलिब्रेट करता आनी तेंची हत्या करता एक प्रकारचें पाप कशें अशें म्हाका दिसता की जाता तितलें आमी हे अशें करपाचें न्हू सृश्टीचें उल्लंघन करपाचें न्हू अशें म्हाका दिसता. आनी तुमी संस्कृती घेवन वावरून तुमचें तुमी आयुश्य बरें करपाचें अशें म्हाका दिसता. कितें तरी मेळोवपाचें देवाचो आशिर्वाद मेळोवपाचो अशें म्हाका दिसता. थँक यू सो मच फॉर शेअरिंग युअर नॉलेज एंड एक्सपिरियन्स. थँक यू.